लॉकडाऊन आणि जमावबंदी असताना बीच बेल्टांनी रातच्यो टुरिस्टांच्यो पार्ट्यो गोंयकार मात होम क्वारंटीन टुरिस्टांक रान मेकळे हरमला रानातले रातच्या पार्ट्यांचो थळाव्यांनी बोवाळ घाल्या उपरांत पुलिसांचे इंटेलिजन्स जागे झाले। थळाव्यांनी हरमल आउटपोस्टाच्या पुलिसांक घेऊन रानातली पार्टेची सुवात गाठली, मात सगळे फॉरेनर खंय आडवटेन काळखान गायब। प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत उत्तर गोयचो एसपी उत्कृष्ट प्रसून, डीवायएसपी गजानन प्रभुदेसाय आणि पेडणेचो पीआय संदेश चोडणकार फौज फाटो घेऊन पार्टी जाल्ल्या वडापाना पासे मारून हात हलत आयले। पार्टेचे उरिल्ले सामान पुलिसांनी उखलले, ते सामान सोडल्यार पुलिसांच्या हाताक तपास झिरो। पार्टे खातीर फॉरेनरांनी वापरिल्ल्यो प्रायव्हेट गाडयो रानात मेळिल्ल्यो, ह्यो त्यो गाडयो, मात त्या प्रायव्हेट गोंयकार गाडयेकारांक धरून फॉरेनरांच्यो नाडयो आवळून पुलिसांक 48 वरां जाली तरी जमिल्ले ना गोंयकार ना फॉरेनर। लॉकडाऊन संचारबंदीत हायवे आणि शारांनी तितली नाक्या नाक्यार बंदी आणि बीच बेल्टात रातचे रान सगळ्यांक मेकळे। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।